devaच्या माना संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी ह्याचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्याची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता शेन ऑस्बिन डिसुजा आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची हेर सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मणिपूर ह्या स्टेटान शांती आसूंक मागुया. आमच्या प्रशासना पासत मागुया, सरकारा पासत मागुया. जी कोण त्रासान पडल्यान तांची काळजी घेतात, केअर घेतात, तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जी कोण बरी ना तांकां पिकोवणेचो हात लागूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, देवान आमकां रचून ह्या संवसारान जेन्ना धाडल्यान तेन्ना आमचे भोंवतणी ह्या संवसारान जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां भिवयतात, ज्यो आमकां त्रासान घालतात. पूण ह्या सगळ्यान जो कोण देवाचेर विस्वास दवरूंक तयार आसा ताच्यान नीट उबो रावूं येता. आनी जो कोण देवाचेर विस्वास दवरिना तो पडटा. आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी देवाचेर विस्वास दवरून उबी रावल्यान देखून देवाक आर्गां दिवया. तशें जायते पावटी आमी चुकल्या, आमी भियेल्या ह्या संवसाराक आनी ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या भिवपा सारक्यो ज्यो वस्तू जातात तांकां. ह्या पासत मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. फांतें फुटलें तेन्ना देवदूतांनी लोताक आग्रो करून म्हणलें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगांय धुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे कास्तींत तुजें निसणटोन जातलें. तो फाटीं फुडें सोदतालो देखून आनी सर्वेस्पराक ताचे चुरचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक ताच्या धुवांक आनी ताका काडून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर वतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच, फाटल्यान पळूं नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबो नाका. दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसणटोन जातलें. लोटान म्हणलें, ना म्हज्या दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखूंक तुवें म्हजे ताय व्हड भोलेपण दाखयलां. पूण नोश्ट आनी मरण येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें तुंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा. तुंय पळून वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा. तुंय म्हाका पळून वचून दी. ल्हान न्हय तें, आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो,
होवूय उपकार हांव तुका कोत्ता आनी तूं सांगताय ते शाराचें निसणटोन जावचें ना. चल वेगी आनी तुंय पळून वच, कित्याक तूं थंय पावोपर्यान म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोआर म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतूच लोट जोरार पावलो. सर्वेस्परान सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर सोर्गार तान गणफोसाचो आनी उजाचो पावस धाडलो. अशें ते शाराचे आनी ते आख्ख्या फालक्याचे आनी थंय रावतल्या सगल्यांचें आनी थंय उत्पन्न जातली ते वनस्पतीचें ताणें निसणटोन केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयलें आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं उठून आब्राम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावलो त्या जाग्यार गेलो आनी सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आनी सगल्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली. आनी आग्यांतलें दुंवरा सारको जमनींतल्यान दुंवर भायर सोदता तो ताणें पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्याचे शाराचें देवान निसणटोन केलें. तेन्ना सर्वेस्परान आब्रामाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या शाराचें निसणटोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान लोटाक निवाळलो. देवाचें उतोरें. जाबाब. तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. जाबाब. तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. म्हाका तपासून काड सर्वेस्परा, म्हजी परिक्षा करून घे. म्हजें मन आनी म्हजें काळीज कोसाक लाय, कित्याक तुजी दया मोया म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा आनी तुज्या स्वता प्रमाणें हांव चलतां. जाबाब. तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. पातक्यां बरोबर म्हाका झाडून उडोवं नाका. रोगताक तांणेल्या मनशांच्या वांगडा म्हजो जीव नाटाक करूं नाका. तांच्या हाताक नश्टेपणांनी बुरशीं जाल्यान आपल्या उजव्या हातान ते लोंच घेयत आसात. जाबाब. तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. पूण हांव नेणटुवायेन चलतां. तूं म्हाका सोडूय सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हज्या पांय बऱ्या नितळ मार्गार तीर आसात. दोन सोबेन तुजें नांव वयर काडटा सर्वेस्परा. जाबाब. तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका ओड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की ल्हारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाच्या मनशांनो. मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन
ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, He cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Scott Wesley गीत बरयता आनी त्या उपरांत तो म्हणटा, If He carried the weight of the world upon His shoulders, my brother, my sister, He will carry you. बाबडीनो, आयज आमचे भोंवतणी एक भिरांत कशी पातळल्या. पावसाचे दीस चलतात. ह्या दिसांनी ऑरेंज अलर्ट आसा आमच्या गोंयांत. एके वाटेन सृश्टी आमचेर आड येता अशी दिसता. ह्या दिसांनी दर्यांचेर बीन वचत जाल्यार दर्याचे देगेर इरोजन जावपाक जालां तें सुरू दिसती पडटा. ल्हारां व्हडलीं मारतात. तेच बरोबर आमी मनशांनी केल्ल्यो वस्तू, जावं मणिपुराची केस्तांवां जीं चलतात तीं, आमच्या गोंयांत कोण कोण मदें आपल्यो तकल्यो उबारतात ते, तशेंच आमच्या भारताच्या दुसऱ्याय भागांनी इगोर्जो मोडपाक लागलेले आसात ते, हें सगळें आमकां दिसती पडटा. जायत्यांचेर भिरांत आयल्या. कितें जातलें, कितें जावचें ना. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली, सदोम आनी गोमोरा ह्या शारान लॉट, आब्रामाचो जो सोयरो आसा तो रावतालो आनी देवाची नदर तांचेर आसली. पूण सदोम आनी गोमोरा ह्या शारान सगळे तरेचें पातक, यू नेम इट एंड यू हॅव इट. तर हे सगळे तरेचीं पातकां जीं लोक सोडूंक तयार नासलो आनी तें एक सदांचें जिवीत कशें जाल्लें, तेन्ना देवान ह्या शाराचें निसंटन करूंक ह्या सगल्यांक पातक आनी पातक्यांक एक बराबर नाटक करपाक येवचिलें. पूण तातूंत भितर लॉट आनी ताची फामील जीं देवाच्या उतरां प्रमाणें जियेतालीं, तांकां तातूंतलीं भायर काडपाक येवचिलें. आनी आयचें वाचप आमी आयकलां कितें जालां तें. तांकां भायर काडटा आसतना लॉट म्हणटा, सायबा त्या दोंगरार हांव पावचो ना इतले पयस, कित्याक हें सगळें शारूच ते भशेन जाल्लें आसा, देखून देव काबार करपाक वेता. आनी तांचेर गंदगाचो आनी उज्याचो पावस पडपाचो आसा, सल्फरीन. म्हणटच सगळें जें कितें शारांत आसा तें लासोन वेतलें, कांयच उरचें ना. फकत दिसती पडटलो धुंवर. जशें आब्राम, हें वाचप सोंपता आसतना आब्राम पळयता पयस रावून, सगळे भोंवतणी आख्खो धुंवरूच, सगळें निसंटन जालां. आनी निसंटन जावपाचें कारण कितें? निसंटन जावपाचें कारण मनशाचें जिवीत, मनशाचें पातक, आनी मनीस आपलें जिवीत बदलूंक तयार ना हें कारण. जरी तर ही परजा आपलें जिवीत बदलूंक तयार आसली, साल्वार जावपाची. असल्या वातावरणान भाव भयणीनो आयज आमी आसांक गाय. आयज आमचे भोंवतणी पातक कसलें आसा, कितलीं पातकां आसात. आयज आमच्यानूय म्हणूंक जाता काय, यू नेम इट एंड वी हॅव इट. सगळे तरेचीं पातकां. जाल्यार आमचेरूय असलेंच येवपाचें आसा काय, सदोम आनी गोमोरा जशें जालें. वो ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात असलें घडटा काय आतां? भाव भयणीनो, प्रश्न जायते, भिरांत जायती, आनी ह्या प्रश्नांक जबाबूय आमचे लागीं सारके नात, समजना आमकां. थोडे फावटी आमी घडी म्हणपाक शकता, दीस इज जस्ट अ कोइन्सिडन्स, ओ दीस इज जस्ट नॅचरल, सृश्टीचें एक काम तें जाता ते भाशेन. वो थोडीं जाणां म्हणटलीं ना, ही पातकाची खास्त, देवान आमचेर खास्त घातल्या, कित्याक आमचें जिवीत सारकेंच पाड जाल्लें आसा. जशें आयच्या जबाब स्तोत्रान 25वें स्तोत्र तें, हो स्तोत्र बरोवपी म्हणटा, ह्या पातक्यां बराबर तूं म्हाका सांडून दिवं नाका, तांचे बराबर म्हजें निसंटन जावपाक दिनाका,
कित्याक ते लॉन्स घेयत आसात, हें पाड आसा ते करीत आसात, सुदरपाक सोदना, पूण हांव तांचे भाशेन जावपाक सोदना, म्हाका वाटाय तांच्या भितरलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जीं कोण विस्वास धरून आसात, जीं कोण म्हणटात वय देवाचेर म्हाका विस्वास आसा आनी म्हज्या जिविताचें पातोक सोडून हांव नवसरलेलें जिवीत जिवंक तयार आसा अशें म्हणटात तांणी, घोडये ह्या जाबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां तशें तुजी दया मया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पळय, दया मया आमच्या मुखार आसा, घेवपाक जाता आमच्यान. जीं कोण आपलें जिवीत बदलूंक तयार आसात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक तयार आसात, तांच्यान घेवपाक जाता. हें करतले हांव जाल्यार भाव भयणीनो आमी भायर सरपाक जाय. भायर सरपाक म्हणल्यार पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायर वच अशें न्हय, पूण ज्या जाग्यार आमी आसा ह्या जाग्यार ह्या वायटांतलीं भायर सरून पातोक सोडून आनी जें कितें आमचे भोंवतणी वायट घडटा ताका सांगात दिनासतना आनी जें कितें सारकें आसा ताका सांगात दिवन आमी मुखार सरपाक आयज हें धाडस घेवपाक जाय. पूण आमी चडशीं जाणां भिवकुरी आसात. आमकां भिरांत दिसता प्रशासनाची, आमकां भिरांत दिसता सरकाराची, आमकां भिरांत दिसता पुलिसांची, आमकां भिरांत दिसता जे गुंड आमकां सोडलेले आसात तांची, आमकां भिरांत दिसता जे धर्मवादी उठलेले आसात, कोण सुरयो तलवाऱ्यो आनी नाका जाल्लें घेवन येतात, उजो लायतात, तांची आमकां भिरांत दिसता. देखून तोंड बंद कर, ओगी राव. त्याच बरोबर तीच जे कितें वायट करता त्या वायटान आमकां नाका जाल्यार पासून आमी त्याच वायटान आसा. म्हजें घर बांदपाक जाय, जायना काम, घे, दी लॉन्स. आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आमच्या समाजान घडटा आमकां सदांच्यो जाल्ल्यो आसात जाल्यार भाव भयणीनो निसंटन लागीं आसा. पूण ह्या निसंटनांतलीं कसलेंय व्हडलें मोड येयलें जाल्यार पासून, केदीं व्हडलीं ल्हारां आमचे वयल्यान मारतात जाल्यार पासून, जरी तर जेजू तुज्या तारवांत आसा जाल्यार भिरांत ना. तशें हांच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता. आनी जेजू आपल्या शिसांक हीं उतरां म्हणटा. ती उतरां घडये आयज आमकां हें फावो गाय जण एकल्यान आमी चिंतचें. तुमी इतले बेजूड कित्याक हलक्या विस्वासाच्या मनशानो. जरी तर आमकां विस्वास ना, भावार्थ ना जाल्यार आमी भियेतले हांव, बेजूड जातले हांव. आनी बेजूड आसात तांकां कांयच मेळूंक शकना. तरूय पूण जेजू चुरचुरे करता आनी तांकां दाखोवन दिता. ताच्या एका उतरान वारो आनी दर्या थंड जालो. तर केदेंय व्हडलें मोड येयत जाल्यार, केदोय व्हडलो प्रॉब्लम आमच्या जिवितान आमकां आसा जाल्यार, आनी जायते फावटी आमकां दिसता आय कॅनॉट सॉल्व इट, कितली ट्राय केली जायच ना अशें दिसता जाल्यार पासून देर इज नो प्रॉब्लम दॅट गॉड कॅनॉट सॉल्व. गितान आमी आयकलां. कितेंय व्हडलीं वरिश्ट ल्हारां आनी व्हडले दोंगर आमच्या मुखार आसात आमच्या जिविताचे, जे आमकां समजनात. थोडे फावटी आमच्या घराब्यांतूच आसात, थोडे फावटी आमचे भोंवतणी आसात, वा थोडे फावटी आमच्या खासगी जिविताच्यो चुकी ज्यो आसात ते आमकां आयज व्हडले मावंटन्स जाल्ले आसात जाल्यार पासून देवाच्यान हें सगळें सुटावे करूंक जाता. आयज दूख सगळ्याक पडलेली आसा, भोव करून मणिपूरच्या स्टेटान आनी हेर दुसऱ्याय कडेन, दुसऱ्याय जाग्यांनी, फ्रांस हांगासर जायते कडेन ही दूख पसरलेली आसा. तेन्ना देर इज नो सॉरो टू डीप दॅट गॉड कॅनॉट सूद इट. जाल्यार देवाचेर विस्वास दवरुया. ह्याच विस्वासान हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक भाव भयणीनो आमी आयल्या. आनी हे मिसाचे भेटेन हो जेजू आमकां मेळटा. उंड्या सोऱ्याचे बदळणे निवडली मिलाग्र जेजूच्या मासा रोगतान आमी वांटो घेता जाल्यार आमचो विस्वास आमी घट देवाचेर दवरूंक आनी जें कितें आमकां फॉर्मायलां, जें कितें आमकां सांगलां तें आमी करूंक. जशें परी सांगलोलें, लोट आनी ताची फामील भायर सरता आसतना फाटल्यान वळोन पडे नाका, शेतान मदें रावो नाका. आनी तरी आसतना लोटाचे बायलेन फाटल्यान वळोन पडलें आनी तिचो एक मिठाचो खांबो जालो. आमी जरी तर देवाचें उतर आयकना आनी आमकां जाय तें करूंक सोदता, आमचेय सगळें तशेंच जाता. जायत्यो वस्तू आमच्यो उरफाट्यो जातात मागीर. तर आमी देवाचें उतर आयकुपी आनी देवाची आज्ञा सांबाळून मुखार वचपी जावं हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34.
C15. आम्ही तुला दिन वाचता तुझ्या उदाहरणात प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरात तुझ्या उदाहरणात तू आमकां तो दाखांचो सरो तुका भेटय दाख पालयन दिलान मनशाच्या वावरात म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पोर मानून देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणी. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दलबारांचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संवसार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja Jezu mego Jezu żywon zala Jezu nowian nie tolo Jezu melo Jezu żywon zala Jezu nowian nie tolo
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुमी इतले बेजूड कित्याक? भाव भयणीनो, आमी बेजूड जायना जावपाक आमचो विस्वास देवाचेर दवरूंक आमकां आयज उलो. तर ह्याच विस्वासान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तस तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेन्ना कुस्तो म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव हें कोण म्हजें तोळाय म्हाका आनी म्हजी शोकली देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12. Deva shantin basun Hallelujah, 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 Hallelujah. Rekajena mi, waktu kita untuk solo. Dewa